तुका सोपल्या देवाच्या कृपेन आनी मोगान मागली सांग येता. या विसर्च्या बलिदानाक या इतिहासां पासून आमी मागतल्या. आयज आसा वाडदीस बर्थडे ऑफ एना फेड्रान. एंथनी एना आनी पियो फेड्रान ह्या कुटुंबाक बरी भलायकी मेळोवन पाद्री पियोच्या नांवान बापा कडेन आमी मागुया. तेच भाशेन दिनवासनेचे दीस पेटयता आपल्या पुता खातीर जाका नांव घातलां पियो बरे भाशेन तो शिकून एस एग्जाम पास जावन हे दीस ह्या विसर्च्या बलिदान मागून आमकां लायला. दिनवासनेचे दीस पेटयता आयज आसा फर्स्ट बर्थडे पयलो वाडदीस तांच्या नातवाचो एलियो कुटिनो मिस्टिता जॉसी एंड फ्लोरिन. कोणेकल्यान दीस दिला इन ऑनर ऑफ सेंट बेनेडिक्ट. दिनवासनेचे दीस पेटयता पाद्री पियोच्या नांवान आनी बरी भलायकी मागूंक लायता पीटर सिल्वा आनी ताचो कुटुंब. व्हडली मोडी ह्या वाड्याची आमची भावा भयणां तांकां सोंप केल्या पाद्री पियोच्या नांवान बरी भलायकी फावो जावंक दिसा मागोवंक लायता. सांतां लाजार नादर बरी भलायकी आनी जिवितान रिस्पॉन्स जावन पाद्री पियोच्या नांवान मागोवंक लायता. तेच भाशेन मागोवंक लायता पॅट्रीक आनी साबिना कार्नेलो बरी भलायकी फावो जाल्या पुरो पाद्री पियोच्या नांवान मागोवंक लायता. दिनवासनेचे दीस पेटयता कोयसांव आनी लावगा डिसूजा. नाजियान झेनो आनी सुनीता कार्डोजो आपल्या फॅमिलीक आपल्या कुटुंबाक बरी भलायकी फावो जावंक हे दीस पेटयता. तेच भाशेन दिनवासनेचे दीस पेटयता आल्बर्ट आनी मारिया फेर्नांडीस. आल्बर्ट आनी मारिया फेर्नांडीस मागोवंक लायता बरी भलायकी तांकां फावो जाल्या म्हणून पाद्री पियोच्या नांवान. फातिमा आनी जॉन रॉड्रिगीस तांकांय बरी भलायकी फावो जाल्या म्हणून पाद्री पियोच्या नांवान मागोवंक लायता. दिनवासनेचे दीस पेटयता मायकल सलिसा आनी दानिका. दिनवासनेचे दीस पेटयता ब्रुनो बाती पिस्लेंडर आनी ब्रियांका. दिनवासनेचे दीस पेटयता रेन्सियो जुडिफा मोइलन आनी रेगल. दिनवासनेचे दीस पेटयता आयज आसा वाडदीस बर्थडे राजनी रॉड्रिगीस. हे भाशेन देवाचो आशिर्वाद पाद्री पियोच्या नांवान आमी ताच्या जिवितान मागुया. थोड्या रेस्ट घालता करून आमची बाबा भयणां कोवीड पॉझिटीव जावन साफर जाता हॉस्पिटलांत आसा घराक क्वारंटायन आसा. तेच भाशेन पाद्री पियोच्या नांवान तांकां बेकोडी फावो जावन कोणकोणत्या ह्या विसर्च्या बलिदानाक मागुया. ही सगळीं देसां आनी आमचे प्रेर रिक्वेस्ट आमचे आवडे ह्या भयणी धरून ह्या विसर्च्या बलिदानाक सुरवात आमी दिवया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवान आमच्या सुर्याचे ख्रिस्ताची कृपा देवाचो आनी पवित्र आत्म्याचो तुमचे सोबत आसूं. भयणी भावांनो, आयज जावन आसा तिसरो दीस पाद्री पियोच्या नोवेनाचो. आयचो विशय जावन आसा शुभ वर्तमानाची उर्बेकोडीन परवडणी करून मोचे गोपाय जाल्या. By evangelizing and re-evangelizing, be my witnesses. जेजूचे उर्बेकोड परवडणार चोळी मोडी वचून जेजून हाडलेले सोडवणीची बरी खबर दुसऱ्यांक दितात. ते आपले गांव सोडून जेजूची बरी खबर दुसऱ्यांक दिवचे खातीर आपले पुराय समर्पण करतात. पवित्र सभेच्या नांवान जेजूची बरी खबर ते परवडतात. आयच्या दिसाचो सांत बाबिलोन सिप्रियान हाणें जेजूच्या पावलांनी चलून शिसा भाशेन परवडणी केली. बागेर पावलो आजच्या पयल्या वाचपान आमकां उगडास करता की जेजू सगळ्या मनशां
खातीर मेळप आनी हें सण आमी परगटूंक जाय म्हूण. शुभ वर्तमान आमकां उलो करतले सगळ्या संवसारांत वचून बरी खबर परगटूंक. तर गांधीव सिपियान आनी गांधीव कार्तिकीय भाशेन आमी उबे करी परगटणार सण बापाचो आदार आमी मागुया. एनरिचच्या मागोयनो हे गोविंद दिसाचे वेळेर आवदेवरी आमी कांय दिसांचे खातीर आमच्या पातकाचो उदास करूया. आनी आमच्या पातकाची दोग सगळी सांगता म्हणुया. हांव मागी स्वर्ग देवा आनी तुमकां मागोयनो म्हजो देव चालू सांगता. मनाची दुखां जावन वायट करण्याचो हांवें जायती पातकां केल्या. हो म्हजो घरां, हो म्हजो घरां, हो म्हजो ओड. हे म्हजो वायटूच देव आमची काकूर आनी आमची पातकां वचून आमकां सासणाच्या जिविताक सांबाळूं. देवा आमच्या बाबा, तुझे मोर्चेचे सेवेक बाजू वनेला आनी सिबियाना जागरूक दवरी आनी काळजीगार भक्षाशी तुवें करून दे. ताचे विनोदीन आवडटान आमकां गोड आनी तीर कर आनी गोंय सभेचो एकवट सांबाळून पार घेवन वावरूंक आमकां करूं. आमचे सुमेराच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो देवचे सगळे मोगी आत्म्याचे जीवन आनी राज वचूंक सासणाच्या सासणान. बागेवर पावून कुडीकाराक धुळवणे दुसरी चिठी मेरेन वाचप. बाबा व्हडलो क्रिस्तांचो मोग
उद्गारात सगळे उभी राहूया. Sorvestor dulce sovereasum, Marco Porto, Jesus Christaci, Shugo Porto, आणि ताणे ताका सांगले, आख्या संवसाराक वचात, सगळे वस्तू शिववर्तमान बरोबर. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. बेगीच्या भावणीनो म्हजे देणे पाकिस्तान जाल्यार 5 वर्सां भोंवता आनी हांव म्हजी भयण म्हजो भाव म्हजी शेजारी म्हजी सोयरीकारी जेजू बरी करून म्हज्या भेटूंक आनी वडिलांची भोरमागी घेतल्या उपरांत म्हाका भटकारे भाशेन दिसाक एक पावटी तरी हांव तेणी भेट करूंक सगळे पावटी जाय पण भटकारे ह्याच वर्सा जानेराच्या म्हयन्यात हांव असोच तेणी लेट सांजेचो भेट दिवंक येता आनी गांवांत चिंचोटो देखून तुमी पयला आसले सेंट सेबेस्टियन सान सेबास्टियाचे कॉलेज आसा थंय आनी थंय आयज काल जायते फास्ट फूड सेंटर्स थंय रिबेलो शॉर्मा म्हणून एक गाडो आसा आनी म्हजे डॅडी हें शॉर्मा लायक देखून हांव थंय थांबलो आनी म्हाका कितें जाय तें म्हजे डॅडी बरी करूंक जाय तें हांवें ऑर्डर केली. सांजेचो वेळ देखून ऑर्डर करता आसतनाच आंबोलेची गांठ पयली आनी थंय आमी बरें ल्हान भुरगीं आसलीं वाडलीं भुरगीं आसलीं आनीच आंबोलेची गांठ वाचली तेन्ना हीं भुरग्यांनी कितें केलें काय वाडलेलीं भुरगीं आनी ल्हान भुरगीं आसलीं गोरसाची कूड तांणी काडली. हांव पळोवन खुशाल अभिमान म्हाका भोगलो. जायत्यो दुसऱ्या धर्माचो लोकूय थंय आसलो पण इगोर्जेची गांठ वाचली थंय आनी ह्या भुरग्यांनी वाडलेलीं भुरगीं तशेंच ल्हान भुरग्यांनी गोरसाची कूड काडली. पेलीच्या भावनेन नोव्हेनाच्या 30 दिसान आमी आसा आनी ह्याच्या दिसाचो विश्व काय बरे भाशेन आमी सुरवातेच्या उतरांनी आयला. मोचे गोवाय आसा दोन भुरगोटी be my witnesses, evangelize and re-evangelize. आयज पोवी सभा उगडा सोदता भाग्योन कॉर्नेलियस आनी भाग्योन सिमोन
सांग आपल्या जिवितांतल्यान आपल्या ओळखांतल्यान आपल्या भुरग्यांतल्यान जेजू तांणी भरभरून आनी कोण पयल्या शेकड्याक जायते पिडारी आसा देखून मार्गीपणाचो मुकूट तांकां फावो जाता आनी आयज सिरिकोणी पवित्र सन्मानाचो उगडास आमचे दोळ्यां मुखार भाग्योन कोर्नेलियस आनी भाग्योन सिल्विया आमी आमकांच एक दोश उलयपाक ही दोन परगोटी कोणे करूंक जाय पाप सायबान भीष्म सायबान काडी करची आसा काय पाद्री माद्री लौकीक जी आसा लेखी आमी म्हणटा तांकां कसलेंच काय येना ही दोन परगोटी फकत तांचीच जबाबदारी काय व्हॅटिकन II व्हॅटिकन दुसरो आम्ही आयकला माझी दोनच वस्तू या व्हॅटिकन काउन्सिलान तुमचे दोळ्यांमुखार जायती बदलली व्हॅटिकन II या मेळाव्यापर्यंत जालेली पवित्र आमी आमच्या जिवितांत पळयलें जी कोण व्हॅटली आसा जी कोण जाणटी आसा तांकां खबर आसा पयली गोष्ट आदल्या काळार आमी जाणा ट्रायंगल आमी पळयला तीन कोडशे जाता आसता आनी हे ट्रायंगलान ही कोडशे आसा पयली सुवात आसली ती पाप सायब मागीर भीष्म सायब मागीर काडील आसले मागीर पाद्री आनी आखरे निमणे सुवातेर लौकीक लोक लेखी आमी म्हणटा तो लोक आसलो आनी कांय जबाबदारी नासली अशी आमकां दिसता हे ट्रायंगल्स अशेंच आसले this structure this format was existing आनी व्हॅटिकन II दुसरो जालो कितें जालें वो ट्रायंगल उडोवंक ट्रायंगल सर्कल जालो म्हणजे पाप सायब तुळचुलो भीष्म सायब तुळचुलो पाद्री मानी तुळचुलो आनी लौकीक जे आसले लेखी आमी म्हणटा ताका कितें जालें ते भाशेन मिसवर्ड जाले they were all involved in the evangelization दोन परगोटी ताची जबाबदारी उदाहरणार्थ आमी सांगो पयली सुवातेर आमी केन्नाच खूब मेळो कोण दिना आमकां विसाच्या वयल्यान एक पाल दिता एक माल दिता वय ब्रदर जे आसा ते ध्यान पावसा बेस जाय केन्ना आमी आयकलां एक लेख बसून आमकां खूब मेळो दिता केन्ना जाय पूण व्हॅटिकन II हे सारे उपरांत आयज आमी पळयता फिरगोची कॉलेजांनी कम्युनियन व्हॉलंटियर्स म्हणा कम्युनियन मिनिस्टर्स म्हणा तांकां आमी जबाबदारी आसा कित्याक लागून तांचे कार्य दाखोवन तेवूय जाण आसात सौभागी हे सोडवणीचे भावना दुसरी गोष्ट आमी पळयता पॅरिश काउन्सिलान हे पॅरिश काउन्सिलान लौकिकाची जायती जबाबदारी आदली पाद्री माद्री आनी जे कोण कपेला आसले पाद्रीकार पाद्री ते सगळी जबाबदारी आपली ओळखून सगळी सिस्टमाक एक सेकंड व्हॅटिकन II दुसरो जाल्यार आयज आमी पळयता पॅरिश काउन्सिलान जायती लौकीक मनशां आसात आनी लौकीक मनशां तांचोय भाव ताची सुचोवणी पाद्रीकार आयकून सगळे डिसिजन मानून दुसरी गोष्ट व्हॅटिकन II महत्वाची जावन आसा मिसाचे बलिदान आदी मिसाचे बलिदान कशी भाशेन आमी मांडूंक घेतले जी कोण वाडलेली आसा ती आमकां सांगली लातीन भाशेन मीस जाताली पाद्री आंतराक लोक आनी लोकांक पाठ करता आनी लोक कितें करता लातीन भाशेन देखून तांकां समजून आसा पाद्रीकार कोण मीस बलिदान पाद्री कितें म्हणटा तांकां समजून आसा टेक्साचे मोग घेवन ती बाबी आपले नांव आनी पाद्री मिसाचे बलिदान करता पूण आयज कितें घडटा सगळें सोंपेपण एक उदोर जे याज्ञीक आयज लोकांक फुडें करून लोकांक पळोवन आमकां फुडें करून मीस घडयता आयज आमकां सगळ्यांक खुशाल एक उदोर जे याज्ञीक आकारांतल्यान आमकां सांगता आमकां समजता आमचे माय भाशेंतल्यान आमकां एक समजपणी हें सोंपेपण हीच दोन परगोटी जालेली आमी पळयता पेरीच्या डॉक्टरान आमी पळयलें आसा
इंजिनियरांक आमी पळयलें आसा, सायंटिस्टांक आमी पळयलें आसा. They become expertise in their own field. त्या आपल्या भागात आपल्या भाशेन प्रोफेशनल ते मुगी ते वर डिग्री आणि डिग्री तो कितें ते करता टूल्स ते रावना. I am a scientist, I am a doctor, I am an engineer. That is enough for me. ना आधुनिक काळाची उतराणी अपग्रेडिंग म्हणजे हांव आसा तेच वरवीं I will learn more. I will get more experience. देखून जाय ते भाशेचे अपग्रेडिंग पळयलें आमी. देखून दूर आमच्या जिवितांत केन्ना भिलोस होती. जेन्ना आमी ल्हान आसले तेन्ना आमचे उलोवप जावना वय वाडटा वाडटा आमचे आवय बापायन हीच जेजूची ओळख आमकां दिली. आमची पोरं मोर जी आसा तांणी आमकां जेजूची खबर आसा. आमची शेपाय शेमाय जी घरांत आसली तांणी आमकां ही शिकवण दिली. आनी जेन्ना आमी घरांतली भायर सरून लागली, जेन्ना फेरगोशी लागली, खोपेला आमी भितर सरली, पाक बिगार खोपेला तेच भाशेन खातेकीस आनी आमकां जाय ती जेजूची बरी खबर आमकां दिली. आनी जेजूची जाणकाय जेजूच्यो परबो आयज आमी मानता. आनी देखून जी भाशेन म्हणटा एक सायंटिस्ट एक इंजिनियर ही माहिती घेवन थंयच रावना. ही ट्रायज टू अपग्रेड. देखून हीच दर भरपटी आमच्या जिवितांत भिलोस जाल्यार तीच घेवन आमी थंयच रावचें. वी शुड नॉट बी स्टॅग्नंट. तीच सुवातेर आमी रावचें. वी हॅव टू अपग्रेड आवरसेल्व्स. देखून सुरवातीच्या उतरांनी जी घडणी हांव तुमच्या मुखार दवरता, जी ल्हान भुरगीं आसलीं वाटेंतलीं भुरगीं आसलीं लॉस जावना. दुसरे धर्माचो लोक आसा देखून हीच आंबोळेची घाण वाजली तेन्ना बरी खुरसाची खूर उतरांनी काडली. दोन भरपटी पेक्षा भावनेन जाय ते फावटी आमकां लॉस दिसता. आमची धर्माची भरपटी तो कितें म्हणटलो काय एका रेस्टॉरंटाक वयर आयज आमचे वचूंक जाय घडीक जाय पूण जेन्ना आमी वेता आमचें जेवण आमी सुरू करता लॉस जाता एक खुरसाची गुरू काडून जेन्ना आमी जेवण जेवूंक गेलो बापाचे पुताचे पुविताचे पुविता अशें आमी म्हणटा तो लॉस जाता. पूण कितें म्हणटलो काय ती आमकां पळयता ती आनी चड वाडून अशें आमी लॉस जाता. पेक्षा भावनेन हाचे दिसा तिसऱ्या नोव्हेनाच्या दिसा पाद्र पियोच्या केन्ना कोणी आमकां ताचेर जिवितांत दोन भरपटी तितलो वेळ तो खुबसाच्या साक्रामेंतांत आसलो. लोकांक तो एक भावार्थाचो नमुनो तो जावन लॉस जावना. वय कितें सारकें कितें वायट तें लोकांक ताणें सांगूंक दिलें. एक भावार्थाचो नमुनो जावन आपली भावार्थाची घडघड दिली. पेटीच्या भावनेन आमकां तर हीच भावार्थाची घडघड आमी जिवान दवरूंक जाय जाल्यार आमच्या भुरग्यांक बरे सुवातेर हेंच मार्गदर्शन दिवन भोव आयज एकलोच भुरगो एकलोच पूत मोजलो एकलीच धूव मोजी देखून जाय ती वस्तू आमी तोंडार सांगून लॉस जावं. म्हजें पुताक वायट दिसतलें, म्हजे धुवेक वायट दिसतलें. देखून हाका लागून जाय ती आमची आवय बापूय वाडटा. कितें जालें फादर म्हजो भुरगो आयकना, म्हजो चेडो आयकना, म्हजें चेडूं आयकना, मागण्या ती आसना लेक ती घायटा. कितें जालें काय खंय आमी चुकली काय जाय त्यो आधुनीक काळाची वस्तू आमी ताका दिल्यो गरजेची वस्तू आमी ती दिवंक ना. ही दोन भरपटी आमी बरी भाशेन हे मुळावें आमी तांकां दिवचें आसता आमी चुकली काय जाय ती आवय बापूय रडून सांगतात. पेटीच्या भावनेन दोन भरपटी इट्स नॉट अ फिनिश्ड जॉब. आमी क्रिस्तांवांनी आमचें नांव गावता. दोन दिसांत हें चालू भोव गरजेचें. देखून आमकां घोटाळे भाशेन आमच्या भुरग्यांक आमी सांगूंक भोव गरजेचें. दोन भरपटी देवाचें उतर वाचून विसाच्या बलिदानाक आयज वयर जायते एक्सक्यूज आमकां मेळटा. जायते जाण म्हणटात फादर कितें आमकां विसाचें बलिदान घेवंक वाडो घेवंक आमकां मन आसता पूण आमकां मेळोंक जेन्ना आमचे लागीं आसलें वय निराशेपणान वचूंक जाय म्हणून घेतलें पूण आयज खरी खरी जेजू शिवून आमकां मेळ्ळो.
हीच दोन भोगवटी आयज खरेंच आमकां उणें जाल्लीं आसा आमी एके भाशेन भागी आसा टीव्हीचेर ऑनलायन जाता ते भाशेन हे सगळ्यो सवलती घेवन आयज कोवी सभा तुमचेशी पावता पूण तरी आसतना हें उणेंपण आमकां दिसता तरी आसतना निराशेची जावची काळजी करावी जावं जेजूचो साधन आमी सोडचो मागण्यांतल्यान जेजूक आमी येवो आनी भावार्थाची भोगवटी जी आमच्या जिवितांत आमच्या फायद्याक दवरिल्ली आसा आयज आमी वाडल्या आनी आमची भुरगीं वाड ताका हीच दोन भोगवटी तांच्या जिवितांत कडक जावन मागण्यांचे मोल टाकून आनी तेच पाद्री पियोचे घेवन आमच्या जिवितांत ही स्फूर्ती येवंक आनी उतेजन येवंक तेच बाबाचो आदार ह्या विश्वाचे बलिदानांतल्यान आमकां मागूंक येवया Alleluia, amen. É verdade, आमची मागणी देवा उपकार घालूया. आमकां सगळ्यांक जेजूची बरोवप आसा थोडी पूण ती दुसऱ्यांक घेवन आयज जेजू आमकां उलो मागता हो जेजूचो उलो मोगान स्विकारून आमच्या दोनी फुडाऱ्यांनी सांजसुद्याची देख घेवन येनासतना जेजून परगटून आनी आपल्या काळार आशिल्ले पयशे तांचे भावार्थाची यात्रे सदांच आपलो सांगात दिवन पाद्री पियोचे मजतीन तांकां बापाचो आदार मागुया. सगळ्यांक आपलो बाबाक प्रचारून भोग आसा. आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी धर्माचे भोग राखून बाबांतल्यान आपलो बाबाक जेवण आनी प्रचारून तशेंच दुसऱ्यांक परगटून फावो तो तेंको दिवन पाद्री पियोचे मजतीन देवा लागीं मागुया. कोरोना व्हायरस हे पिडेक लागून आमच्या जिवितांत कोश धरून वादळ मोडा उप्रासतात तेन्ना दुबाव भितर सरता आनी आमचो बाबाक घालता. असल्या वेळार आमी जेजूच्या खुर्साचेर तोले दवरून चड गरजेचीं कित्याक कश्टां आनी दुखां ओग आसा. जेजूच्या कश्टांक लागून आमकां सोडून फावो जाली. सोमयाक कश्टांतल्यान गोवायटी दिवन पाद्री पियोचे मजतीन देवाची कृपा आमकां फावो जावंक मागुया. तुमी म्हजे गोवाय म्हणून जेजून दोन एका क्रिस्ती बाबांतल्यान आपलो दोन परगटण्यान केला. तो दुसऱ्या धर्माच्या भावा वयल्यान आमच्या जिविताच्या देखींतल्यान उतरांतल्यान आनी चाली जेजूचे पातळदार कशे आमी जिवे नवले जावन पाद्री पियोचे मजतीन देवाचो आदार मागुया. हे वेळार आमची खासगी मागणी आमचे खासगो गरजो बाबाक आमी उबारया. रोज तुझे बाबा आमची मागणी आमी तुजे उपकार करता पूण जाय ती आमची मागणी आमच्या मनांत आसा ती सगळी तूं करता. ही आमच्या फायद्याक पडटा जाल्यार तूं आमकां फावो करून आमी तुजे लागीं
आमी मागणी करता तुझ्या जेजूची नावी. पिठोरी वेळावधी घेऊया. सी 30 पेज नंबर 41. Moja mamino, moja tuche luida, sur luida di Europa, manta stessa e Roma. E tuche anni luida, abbiamo सर्वेश्वरा Cornelia Ciprian तुझ्या भागवत वाक्शास्त्राच्या कोष्टामोलाच्या अभ्यासात घडवली तुझी पोरजीची दिनी दोन मानली. जसे ताका आपले कोष्ट सोसून जेजूच्या या बलिदानावरवी घटायले तसेच आमच्या वाईट विज्ञानात याच बलिदानावरवी आमकांय ती मानली तुझ्या जेजूची नावी. Sorvescor tuce salvinas, Amci calza upaharu mia, Sorvescor accanciatia, deva sumia, Sorvescor Sur purgatorii sasna celeva, sur calian sur cain Jesu Christa ce sumiavori, am educat în vasă po care dominiți au caneam ce afmadeți. Cornelius and Cyprian, tuce rob saxani, Jesu ce au manițul, apne rogor varul, tuci vicit vor vinapuri. E părintul ca două ai ducea, am cantul gol, Anawashia ce oscotai, Christa ce sumiavori, तुझे बोल सुनाई और सुनाई देखो सूर्याच्या दुर्दशाने आम्ही पिलुबे निरोध सबसात तुझी स्तुती करतो.
आपलेच कुशीन कोस मारून सुचुल्याचे आले आणि उडवले. तुका दिन वाचून तो म्हणून तो आपल्या शिसात दिलो आणि उडवले. हो तुम्ही समेस केला ही म्हजी कूड तुमचे पासत सदवून तेच पुढे जेवण करत असताना कास घेतली. तुका वेळ दिन वाचलो ती आपल्या शिसात दिली आणि म्हणले, तुम्ही समेस केलात आणि आमचे दिली. ही म्हज्या रक्ताची कास. नवे आनी सासणी कवराचे हेर पातकाचे भक्षण मेळच्या तुमचे पासत आणि समेस गुणच्या पासत तें पालन. हे म्हज्या कुडासाक. Pamarkaso kurbogo tuya. Bapa, Jezuच्या मरणाचो आणि पुनरुज्जीवनाचो आमी भक्ती करून प्रयास करता आणि हो जिविताचो मोडो आनी ही सडोळेची कास तुका समोर. तुजे मुखार ताची सेवा करून आमकां फावो केले देखून आमी तुका देत आसता. आनी जेजुची कूड आनी रगत शेवटल्या मा समेस्ता पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय करून आमी ह्यो करताय. त्याच जेसू बोलतो, त्याच जेसू सांगता, त्याच जेसू दान. ओविदाज्ञाच्या ऐकवणारा, सर्वोद्वेगार बाबा, सर्वोत्तर आणि वैभव तुका, सासनाच्या सासना. जाणी या दिसाचे बलिदानात हे सावन दिल्यान तांचो उगडास करून आनी आमकां सोंपल्या जेजूचे खरेंच साक्षीदार भोवाय इतली उंची आसा. बाबाचो आदार आमकां म्हणटाना दोर परगोरणी लोचे न्हय पूण काळजीदारपणी जेजूची वळख आमी घेतल्या. तीच वळख दुसऱ्यांक दिवन बाबाचो आदार आमकां सगळ्यांक घेवया. आमचे बाबा स्वर्गीच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज स्थापन, तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमची चुकल्यार शिका तशी आमची पातळ आनी आमकां त्रास करूं नाका पूण वायटांतली आमकां सर्वेस्वरा सोड वायट आमकां दया करून ह्या जिवितांत समस्या सर्वीच्या सुखांत
सगळ्यांचे सर्वंटाचे क्रिस्ताचे आम्ही बोर वर्षां उलयता कोरान प्रतिशोधणार काकरी सोड पात करिस्तोय आणि सोड सुनियाची सगळी साधनाच्या रोडना वेदोना शादीरोडना मोठी शादी होता आमच्या पापाचे तुई पण तुझे भविष्याच्या भावाचे दिसकार आणि तुझे तुझी कॉर्पोरेट का शादी आणि तू सिगाय पडसा जोचे आणि राज भोसलेला सासनाच्या सासना सुनियाची शादी सदा तुमचे सवय असो तुमचे सवय असो एकमेका मायेन मागच्या ही देवाची श्री संसाराचे पाप करते या श्रीचे जेवणापर्यंत स्तुती आणि स्तुती सोफिया देवाचे दोरेचे नका फॉला तुझ्या संसारात फॉला बरकी Governor Area D18, page number 57. Stay with me, Lord, for it is necessary to have you present, so that I do not forget you. You know how easily I abandon you. Stay with me, Lord, because I am weak. I need your strength, so that I may not fall so often. Stay with me, Lord, for you are my life, and without you, I am without hope. Stay with me, Lord, for you are my light, and without you I am in darkness.
Stay with me, Lord, to show me your will. Stay with me, Lord, so that I hear your voice and follow you. Stay with me, Lord, for I desire to love you very much and always be in your company. Stay with me, Lord, if you wish me to be faithful to you. Stay with me, Lord, for as poor as my soul is, I want it to be a place of consolation for you, a nest of love. Stay with me, Jesus, for it is getting late, and the day is coming to a close. A life and life passes, death, judgment, eternity approach. It is necessary to renew my spirit, so that I may not stop along the way. And for that, I need you. It is getting late and death approaches. I hear the darkness, the temptations, the trials, the cross, the sorrows. Oh, how I need you, my Jesus, in this night of exile. Stay with me tonight, Jesus, in life with all its dangers. I need you. Let me recognize you as your disciples did at the breaking of bread, so that the Eucharistic communion be the light which disperses the darkness, the force which sustains me, the unique joy of my heart. Stay with me, Lord, because at the hour of my death, I want to remain united to you, if not by communion, at least by grace and love. Stay with me, Jesus. I do not ask for divine consolation, because I do not merit it. But the gift of your presence, oh yes, I ask this of you. Stay with me, Lord, for it is you alone I look for. Your love, your grace, your will, your heart, your spirit, because I love you and ask no other reward but to love you more and more. With a firm love, I will love you with all my heart while on earth and continue to love you perfectly during all eternity. Amen. Pratia. Moga Baba, Bagio, Cornel and Cyprian, rock sessions over our school, to your school burger, Hegel and Movie John, Amiyan Swanaka. Here Bagio, Chi, Dave, Shivamancha, Sota, Sashi, Yuchekati. Here John Avomi to Japoni and Chekoran, Garapuni, Amkam. Yami Amkam to Japoni, Jesus. Navi. Service for Luce, Soviasu. Jezusia povídka za volaný nohy. O Bože Jezu, Tvé mluvila, how tu kan versa, maga ani tu kan mentor, soda ani tu kan kantor, daramara ani tu kan ukor, opole how daramara soda ani purba,
तुजी गरज आसा कोणी आमी मागया जाणा भुरग्याचे तेणी आजून फावो जावं ताचेर आसत आमचे बाबा सगळीच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझें राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो विरास आयज जावं आनी आमची चुकल्यार शिका तुझी आमची पातळ दोस आनी आमकां चालें नमान रे कृपेन मरे सर्वेस को तुझे लायसा वस्त्रामध्ये तुझो आणि सगळं तुझा भोवतो जेसू अगदी बरेच्या वचनाने आम्हाला प्रियाकारी करून आदान तुझ्या मनाच्या घरात मोय बाबा आणि पिता आणि पवित्र जेजूच्या पवित्र काळजात हांव सगळो म्हजो विस्वास तुजेर दवरता ओ म्हज्या जेजू तुवें म्हणलां हांव तुमकां खरें सांग तुमी म्हज्या नांवान बापा कडेन मागशात तें तो तुमकां तें दितलो हो पळय तुज्या नांवान हांव बापा कडेन इकून पावलां तुजी गरज आसा ओदी करून जाणा सेवीस ना तांचे खातीर मागूं आमचे बाबा सगळीच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आनी आमची चुकल्यार शिका तशी आमची पातळ दोस आनी आमकां चालें तूं वायटांतली आमकां नमान रे कृपेन मरे सर्वेस को तुझे आसा वस्त्रवादी तुजो आनी सगळो तुजो प्रभू जेसू Moy mga bagay na tayo na buwigan Jezusia powinkaza, a osobno mozo visvas kozielty. O moje Jezu, które mówię, a Boga powiedza, sorgaj sonsa sonor, moji ukran sodzina. Tudzie atubo nas ne utracie pariłem, a ona ki kurwa. Tudzi gorosa, kiedy mój zamek wypłynie zaje na ciekawie mamy. आमचे बाबा सगळीच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो विरास आयज आनी आमी आमची चुकल्यार शिका तशी आमची पातळ दोस आनी आमकां चालें करून वायट नमान रे कृपेन रे सर्वेस को तुझे आसा वस्त्रावली तुजो आनी सगळो तुजो प्रभू जेसू Jezusia powinkaza, a osobno mozo visvas kozielty. O powinkaza Jezusia, जाचे दुखाची बराबरी नसताना राहून जाय आमचे निर्भोगी पातक्याचे तुझी काबुलीची मदत आणि गोडीचे दुखे समेश्वर काळ जातो तुझे नामच्या मोगाल आवडचे मुजुकीन आम्ही तुझे कडे मागता करू पावले नमानगाणी काबुलीची माहिती तुझी आमचे जी आमूल आणि वस्तू आम्ही गोडीची एवढीची वार्ता तुका Evangelho José, amce pasina.
तूं